नमस्कार आणि येवकार जे जॉब स्कॅम प्रकरण आसा ते वाढत आसा। नवीन नवीन नावां जी आसा ती भायर सरीत आसा। जे पूजा नायक ह्या अक्युजा कडल्यान जे सुरवात जाल्ली जॉब स्कॅमाच्या प्रकरणान आणि ती नावां आतां नवीन नवीन नावां मुखार सरतात। त्या भायर आतां फुडें जी कितली नावां येतली ताचो अंदाजो ना। पूण आयज आपाचे प्रेसिडेंट अमित पालेकर, आमदार क्रूज सिल्वा आणि आमदार वेंजी वेगस आणि आयज गव्हर्नराक मेळ्ळे आणि तांकां एक लेटर सबमीट केलें। तातूंत तांच्यांनी जायते मुद्दे मांडले। तातूंत एक तेंच्यांनी म्हणलां की जे प्रकरण आसा जॉब स्कॅम जे कोण इनवॉल्व आसा ते डिटेल ताचेर इन्वेस्टिगेशन जावची। सगळे जे जॉब स्कॅमाचे प्रकरण आसा ते भायर येवचे। जितले आमदार आसा वा जे BJPचे मेंबर्स आसा, आमदार आसा वा मंत्री आसा ते सगळ्यांची नांवाची जी वयर येता वा जी फोटोज आदी व्हायरल जाला ते सगळ्याचे एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन जावची आणि सगळे जे प्रकरण आसा ते जनते मुखार येवचे आणि जे जे अक्यूज आसा वा जे जॉब स्कॅमाक अशे पयशे घेवन जे लोकांक फटयतात तांकां अरेस्ट करचे आणि तांकां ताचेर डिटेल जे इन्वेस्टिगेशन जावचे। सो म्हाका दिसता 8 म्हयने जाले, आज ह्या म्हयन्यान 8 म्हयने जातले। हांवें सांगिल्लें की गोंयान जॉब विकता, गव्हर्मेंट जॉब विकली वता, जॉब स्कॅम चालू आसा म्हणून। आनी म्हाका अजुनूय याद जाता जेन्ना हांवें हे विशय काडलो तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे स्पोक्सपर्सनांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की हांव फटींग म्हणून हे सगळें कांय चलना म्हणून, गोंयान सगळें सारकें आसा, गव्हर्मेंट जॉब विकना, हे सगळें कितें उलयता ते हांचें इमॅजिनेशन म्हणून। आज 8 म्हयन्यांनी आमी जे उलयल्ले ते सत्य हे दिसूंक आयलां। आज 8 म्हयन्यांनी दिसला की सरकारांतले लोकूच भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिस बेररूय हातूंत भितर इनवॉल्ड आसा म्हणून। आज जेन्ना ऑफिस बेररांची नांवां येता, आज जेन्ना ऑफिस बेरर अरेस्ट जाता तेन्ना भारतीय जनता पार्टी बॅकडेटेड रेजिग्नेशनां सांगता आनी सांगता न्हय ते पार्टी सोडली। ते श्रुती म्हणटा ताणें म्हणटा ते म्हयनेभर पार्टी सोडिल्ली। केक खावयला भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांनी, भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सांनी ताजो केक कापला, खावयला, खाला आनी आतां म्हणटा ते आमची कोणूच न्ही। भारतीय जनता पार्टीचे आनी जे मडगांवचे जे अरेस्ट जाले ते म्हणटा ताका आमी काडलो म्हणून, एक्शन घेतली म्हणून। आतां नवीं नांवां भितर सरल्या, भायर सरता, ऑडियो भायर सरल्या, खूब कितें कितें आसा जे पॉयंट आवट करता की भारतीय जनता पार्टीचे लोक हातूंत भितर इनवॉल्ड आसा म्हणून। हांवें लास्ट टायमूय सांगिल्लें की फोंडें तालुक्यांतल्या सरपंचाकूय तांणी फाटीसर सांगिल्लो आनी एका मिनिस्टराच्या PAचे बॅकडेटेड रेजिग्नेशन घेतलां म्हणून, कारण ताजेंय नांव ह्या स्कॅमा भितर आयलां। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टीची लिडरशीप, भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिस बेरर्स जे गोंयांत आसा ते सगळे ह्या स्कॅमा भितर गुंतल्या म्हणूनच सरकार भिता एक कमिशन अपॉयंट करता। आमी गव्हर्नरा कडेन लेटर करून हे सगळें दाखोवन दिलां की कशे तरेन हातूंत भितर पुलीस डिपार्टमेंटाचे मनीस अरेस्ट जाल्ले आसा, सरकाराचे क्लोज लोक इनवॉल्व जाल्ले आसा, अरेस्ट जाल्ले आसा आनी कित्याक लागून पुलिसांचेर आमकां विश्वास ना ह्या स्कॅमा भितर इन्वेस्टिगेट करपाक, कारण पुलीस हॅज बिकम स्टूज ऑफ दीस गव्हर्मेंट। पुलीस इज नो लॉंगर इंडिपेंडंट। गोवा पुलीस आज खंयच इंडिपेंडंस उरूंक ना। आनी जर सरकार म्हणटा की हो स्कॅम इज नथींग टू डू वीथ भारतीय जनता पार्टी एंड दीस गव्हर्मेंट, जाल्यार भंय कित्याक दिसता ज्युडिशियल कमिशन अपॉयंट करपाक। आमी परत परत सांगता की गोंयकार यूथ आसा तांच्या फ्युचरा कडेन तुमी खेळनाका। आमी दाखोवन दिला की गोंयकारचो यूथ आसा ताका जॉबाचो वयलो विश्वास गेला। चीफ मिनिस्टरान स्वता म्हणिल्लें की GPSC एग्जाम भुरगे कित्याक आन्सर करनाका म्हणून। GPSC भुरगे एग्जाम आन्सर करना ताचें उत्तर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टराक हातल्यान मेळ्ळां आसतलें। आमकां ही म्हायती मेळ्ळा की जे पूजा नायक आसा, जे श्रुती आसा, जे बाकीचे जे एक्यूज आसा तांणी क्लियर कट सांगलां की हे जे स्कॅम आसा तातूंत भितर कोण कोण इनवॉल्ड आसा ते। तांचे एका वर्साचे रेकॉर्ड सरकार जर पळयत जाल्यार दिसून येतले हातूंत भितर मंत्री, हातूंत भितर आमदार, हातूंत भितर BJPचे लिडर्स इनवॉल्ड आसा म्हणून। सरप्रायझिंगली जेन्ना बेल आर्ग्युमेंट एक मडगांवां आर्ग्युमेंटाक आयले तेन्ना एक्युजाक प्रश्न केलो की हातूंत भितर कोण आसा। तांणी सांगलें, कोर्टान सांगलें की आपूण हे पयशे कोणाक दिले ते सांगत जाल्यार तांकां तुमी आपूण इन्वेस्टिगेट करतले का म्हणून। That was a direct challenge to the entire BJP party, its leadership and its officials की हातूंत भितर ते सगळे इनवॉल्ड आसा म्हणून। पण इन दॅट केस म्हाका दिसता APPनूय कांय व्हडलो आवाज करना ना, पुलिसांनी कांय स्टेटमेंट घेवना टू शो की ते कोण काय म्हणून। आमी ज्युडिशियल कमिशन अशा खातीर मागता कारण एका मंत्र्यान फाटल्या दिसांनी धमकी दिल्या की जे दिता पयशे तेय एक्यूज आसपाक जाय म्हणून। For all purposes, we have said that they are victims. They are victims of this system. They are victims of this government.
आमी मागला की ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचें. ज्युडिशियल अपॉइंट केल्या उपरांत इन्क्वायरी जावची, पब्लीक हियरींग जावची. आमी मागला की जो प्रोसेस आसा रिक्रुटमेंट, इन्क्वायरी जायसर तो स्टॉल करचो आनी स्टाफ सिलेक्शन कमिशना मार्फत अपॉइंटमेंट करचें. फूल ट्रान्सपरन्सी, रिजल्ट हे सगळें अनावन्स करचें. आमी काल म्हाका पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यानय फोन आयलो की फाटल्या दिसांनी कांय PSI घेतल्या, तांचे जर टेस्ट परत घेत जाल्यार दे वील फेल इन दोज टेस्ट. दे हॅव बीन गिवन चान्स टू गिवन दोज जॉब्स आउट ऑफ पयशे घेवनय आनी फावर मागूनय. थोड्यांक हायटीकूय क्वॉलिफाय जायना म्हणून. हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन की फाटल्या 2 वर्सांत जे PSI किंवा अपॉइंटमेंट जाल्या तांचेय परत टेस्ट घेवचे, फिजिकल टेस्ट घेवचे. म्हाका दिसना तांकां थोड्यांक पळयत जाल्यार ते 100 मिटरूय धांवपाक शकतले म्हणून. अशी परिस्थिती आसा. तेन्ना हाव डीड दे पास दीस फिजिकल टेस्ट, हाव डीड दे पास द हायट रेस्ट्रिक्शन्स, हे सगळें परत एकदां इन्क्वायर जावंक जाय. होल जो स्कॅम आसा तो होलसमली इन्क्वायर जातलो जाल्यार ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशनर अपॉइंट करपाची गरज आसा. इन द मीन वायल स्टॉप द रिक्रुटमेंट, इन द मीन वायल मेक अपॉइंटमेंट्स टू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. हे सगळ्यो मागण्यो आमी केल्या. आमकां अश्योरन्स दिला गव्हर्नरान की आपूण हे फॉरवर्ड करतलो म्हणून. खंय तरी दबक्या आवाजान ते मान्यय करता की हें सगळें चल्लां तें बरोबर न्ही म्हणून. पण खंय तरी दिसता की सरकार एक्सेप्ट करपाक सोदना की चोरी जाल्या, चोरयेन तांचोय सहभाग आसा. आनी अल्टिमेटली ही सगळी जी कनेक्शनां आसा दॅट इज लिडींग टू वन डेस्टिनेशन वीच आय हॅव बीन रिएटरेटींग खंय पावता म्हणून. तेन्ना हाचे भितर व्हडली इन्क्वायरी जातली. म्हाका दिसता अशी परिस्थिती आसा भारतीय जनता पार्टीची. फाल्यां ते आज कोण तांचे बरोबर आसा तांकां अरेस्ट जाल्या उपरांत म्हणटा ते आपले येत न्ही म्हणून. फाल्यां हांच्या कोणाच्यो बायलो भुरगीं बी जाय जाली ते हे म्हणटले की ही म्हजी बायलूच न्ही म्हणून आनी तो म्हजो भुरगोय न्ही म्हणून, हांकां आपूण खूब पयलीं सोडिल्ली म्हणून. अशी परिस्थिती भारतीय जनता पार्टीची जावन पडल्या. आमी वेगवेगळ्या मागणी मानल्या. एक म्हणजे सिलेक्शन कमिशन, एक आमी मागणी मागल्या की टील द मीन टायम इन्क्वायरी करची अजून पर्यंत जी रिक्रुटमेंट जाल्या ताची. आमी मागला की रिक्रुटमेंट स्टॉल करचे फॉर टायमींग. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यान रिक्रुटमेंट जावचे आनी अश्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो मान केल्या. ह्यो मुख्य मागण्यो आसा. अमित बाबा, काल सीएमान अशें म्हणटा की गव्हर्मेंट जॉब हे पयशे दिवन मेळना. सो हे कोणूय जी धरल्या ते म्हणटात की दॅट इज फेक म्हणटा ते. तेंच्यांनी बेश्टेच फटींग उलोवन ते पयशे घेतले म्हणटा. पूण गव्हर्मेंट जॉब म्हणटा ते पयशांनी मेळत ना म्हणून काल सांगला. गव्हर्मेंट जॉब पयशांनी मेळना काय न मेळना हाजेरूय इन्क्वायरी करची म्हणल्या आमी म्हणल्या की हे जे कंप्लेंट जाल्या त्यो कंप्लेंट जाल्या ज्या जॉबांक पयशे घेतल्यांच्या जॉबांक पयशे घेतल्या उपरांत काम जाली ना. वॉट अबाउट दोज जॉब्स वेर मनी हॅज बीन पेड. आमी कितलेशेच लोकांक अशें वळखतात आनी पयशे दिवन कामां करून घेतल्या. जशें हांवें तुमकां सांगलें PSI रिक्रुटमेंट इज ऑल्सो अ बीग स्कॅम म्हणून. PSI भितर हायटीच्या हातून थोडे डिस्क्वॉलिफाय जाता. आज पळयल्यार कळटा मरे म्हज्या हायटी इतली हायट आसपाक जाय. एका PSI जर क्वॉलिफाय जातलो जाल्यार 156 or 165 सेंटीमीटर अशी तरी हायट आसा ती. म्हजी तितलीच आसा. म्हज्या पेक्षा जर तो 2 इंच शॉर्ट आसा तर PSI जालो कसो? हाव डीड ही बिकम PSI? कळटा न्ही फुडें उबो रावलो जाल्यार. सो दॅट मिन्स देर इज ह्यूज स्कॅम. सो कितलोय सरकार सांगू आज सरकार लिपोवपाक सोदता आनी चीफ मिनिस्टर मोर पर्टिक्युलरली लिपोवपाक सोदता. कारण जी घाण जी आज वास येता ह्या स्कॅमाचो जो सगळो स्टिंग जो येता दॅट इज मोर एमिनेटींग फ्रॉम द सेप्टीक ऑफ सांखली. सांखळीच्यान जी सेप्टीक वास येता पळय तो सगळ्यांक चड येता. म्हणून चीफ मिनिस्टर खंय तरी भिला. आपल्या खुर्चे खातीर प्रॉबेबली तो ही वील डिझोन एवरीबडी हू इज अरावंड हिम सेंग दॅट हे म्हजें कोणूच न्ही म्हणून, म्हजें हें जालां म्हणून, म्हजें तें जालें म्हणून तो म्हणटलो. आपली खुर्ची वचपाक तो आज कितेंय करपाक शकता, खंयच्याय लेवलाक वचपाक शकता. दिस इज द स्कॅम ऑफ द सेंचुरी अँड सेंटर पॉयंट, फोकल पॉयंट ऑफ दीस स्कॅम इज चीफ मिनिस्टर. तुमी म्हणलें तुमकां खबर आसा की तुमी वळखता म्हणून थोड्या जे पयशांनी कामां जाल्या म्हणून. सो फाल्यां तुमकां म्हणटले ते की अशें आसा जाल्यार लिस्ट आपय मरे आमकां विटनेस म्हणून सगळ्यांक आपय. हे पळय आज पेपरार येदो व्हडलो स्विंडलर्स लिस्ट म्हणून आयला पळय. अशी स्कॅमस्टर्स लिस्टान हांगा म्हाका दिसता मंत्र्यांचे फोटो आसूंक जाय. आनी सेंटराक हांगा कोणाचो आसपाक जाय तो तुमकांय खबर आसा. हांवें म्हणलां एम्प्रेसाचे कॉल रेकॉर्ड्स चॅक करचे आनी पुजा नायकाचे लास्ट 1 इयराचे CDR टावर लोकेशन्स. जर दम आसा सरकाराक परत एकदां सांगता, कम फॉर ओपन डिबेट. कम फॉर ओपन डिबेट. आयदर तुमचो एक मंत्री, आमदार किंवा तुमचो प्रेसिडेंट आनी आमी ओपन डिबेटाक तयार आसा. आमी दाखयता कसो गव्हर्मेंट इनवॉल्ड आसा भितर. आनी जर दम आसा जाल्यार फाटल्या वर्साचे जे एक्यूज अरेस्ट जाल्या तांचे 1 वर्साचे टावर लोकेशन्स, तांचे 1 वर्साचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड CDR एंड टावर लोकेशन पब्लीक करचे. आनी तो एक ऑफिसर आसा तांचे नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर, ताजे कॉल रेकॉर्ड्स फॉर लास्ट 1 and 1.5 year पब्लीक करचे.
खूब स्कॅमां भायर येतली. सरकार इज फूल ऑफ स्कॅम्स.